करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावल्या वोगे हड्ड्यातले इगळे आयज हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊं दी जागे जायात जागे गांवकारांनो जायात जागे नमस्कार जाय जागे प्रोग्रामांत अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार। आयचो आमचो पयलो विशय आसा लोकांक नाका पूण राजकारण्याक जाय गोंयचे काजिनो। पळया तो व्हिडिओ। फुडार आमचो नश्ट करता गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, फुडार आमचो नश्ट करता गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, कित्याक आमकां गडगडो मटको आनी काजिनो, कित्याक आमकां गडगडो मटको आनी काजिनो। Reacting to CM's statement that all casinos from Mandavi will close down in 4 years, Furtado exhorted that in order to save Goan youth from being corrupted, CM should do so in 4 months by taking emergency measures. Give an answer on logic and merit. Don't talk here and there. When these sort of casinos, see that boat has come here, not for any other purpose. It is said to be the largest boat of 400 capacity. It has come here for a specific purpose of casino. I am shocked that without permissions, they have got, you take a simple thing, will these boats come here without having assurances? Then I can tell you, strictest action should be taken against captain of ports for allowing these things here in Mandavi. I want to know, how can these boats come in without they getting the clearance from the Home Department? We are opposed not only to new boats, casinos should stop on the riverfronts, casinos should stop in the 5-star hotels, there should be no casinos anywhere in Goa. जावं रोहन खंवटे, जावं सुरेंद्र फुर्ताद, जावं सबीना मार्टिन्स, सगळीं काजिनो गोंयच्यान धांवडायात म्हणून सरकाराच्या फाटीक लागल्या। ही पयली फावट न्ही, हाजे पयलीं बी अशें जाल्लें। आनी ती जे उलोवन दाखयतात ते चडशा गोंयकारांच्या वतीन उलोवन दाखयतात। चडशे गोंयकारांचे विचार तांचे कडेन सहमत आसतले, कारण गोंयांत लोकांक काजिनो नाका, फक्त जाय तो पयलीं काँग्रेसीक ते आतां BJPक, पयलीं पुर्तुगेज वेळार शाबी बाबी पोक डिफरन्स म्हणटाले, शाबी आनी बाबी हातूंत व्हडलेशें डिफरन्स ना, तशें काँग्रेस शाबी आनी BJP बाबी अशें म्हणल्यार आमी जाता। तर काजिनो आयलो गोंयांत आनी आमच्या फाटल्यान तो लागला, आमकां दुयेंसशें तें लागलां गोंयकारांक। गोवा हॅज ऑलरेडी बिकम द गॅम्बलिंग कॅपिटल ऑफ द कंट्री। भारतांतले गोंय म्हणजे जुगाराचें कॅपिटल जालां, राजपाटण जालां। केन्ना जालें आनी कोणें केलें? 90 ते 95 हाजे मदीं आमचें जें गोवा गॅम्बलिंग एक्ट आशिल्लो, गोवा गॅम्बलिंग एक्ट म्हणजे जुगार विरोधी कायदो सगळे देशांनी, सगळे भारतांत आसा, सगळ्या राज्यांनी आसा। गोंयांत कोणी तरी एक व्हडल्या बॉल्साचो आनी व्हडल्या कालसांवांचो मनीस 1990 ते 1995 हाजे मदीं आयलो आनी ताणें हळू एक लायन त्या कायद्यांत एड केली की 5 तरी हॉटेलांनी इलेक्ट्रॉनिक गेमींग मशीन घाल्या कोता पडटा। त्या काळांत काजिनो म्हणपाक भिताले म्हणून लोक बी आंदोलन करीत जाल्यार कशें जातलें म्हणून कोणाक अशें काजिनो बिजिनो भारतांत खंयच नासता। म्हणटकर हळू तांणी इलेक्ट्रॉनिक गेमींग मशीन आनी आम आदमी थंय वचपा बी जायना, तो जुगार खेळटा म्हणून बोवाळ जातलो म्हणून 5 तरी हॉटेलांनी इलेक्ट्रॉनिक गेमींग मशीन घालची असो तांणी तो कायद्यान बदल केलो। मागीर आनी एकलो मनीस आयलो, ताचे सबंद आंगार व्हडलीं व्हडलीं बॉल्सां आशिल्लीं, फाटीक 4 फुडल्यान 4 8 काय 10 कितलीं बॉल्सां आशिल्लीं। ताणें आनीक एक बदल केलो की 5 नखेत्रांनीच न्हय तर ऑफशोर काजिनो गोंयांत आसच्यो म्हणून। खरें म्हणल्यार ऑफशोर म्हणल्यार खंय चल जगांत ते म्हणटले समुद्रांत म्हणून, पूण गोंयांत कितें जालां, कर रे तूं, कोण पळयता, कोण बोवाळ करता तेन्ना पळोवया, अशें मांडवीन दवर तूं काजिनो अशें म्हणून तांकां सगळ्यांक मांडवीत एक एकलो करून मांडवीत काजिनो दवरपा लायले आनी अजुनूय ताका ते ऑफशोर म्हणटा। हे चिकान पळयताले आनी तातूंत सगळे सरकार सहभागी आसात।
सरकाराच्या संमतीन ही चिकानां चलतात. मांडवी हरशी मांडवी रिवर ती रिवर बँक म्हणटात. आतां फक्त इतलेंच करपाचें उरलां की मांडवीक न्हंय म्हणपा वाट्याचो समुद्र म्हणपाचो उरला, द सी ऑफ मांडवी म्हूण. तें अजून म्हणूना, पूण मांडवी रिवर इज कॉल्ड ऑफशोर. ओके, म्हणटकर आतां हें जर पयलीं जाल्लें, अजुनूय कित्याक चलता? पयलीं काँग्रेस गव्हर्मेंट आयलें, ताजे उपरांत भाजपा आयलें, तेन्नाय बी काजिनो चल्लो. आतां मागीर परतून काँग्रेस गव्हर्मेंट आयलें, काजिनोचो नंबर वाडलो. आनी आतां परतून भाजपा सरकार आयलें, नंबर आतां वाडून तसो आसा. आनी आतां आयकलां की एक 3 मजली व्हडलो काजिनो आयला आनी पयलींचे काजिनोन आपले लायसन्स खंय कायद्या भायर बेकायदेशीर रित्या हांकां ट्रान्सफर केला अशें म्हणून आयकूंक येता. म्हणजे चल्लां कितें ताजेर कितें चल्लां पळय न्ही, ताजेर गोंयकारांनी परतून बोवाळ घालपाक सुरवात केलो. आतां म्युनिसिपालिटी कितें म्हणटा? म्युनिसिपालिटीचो सुरेंद्र फुर्ताद मेयर आसा, ताणें काजिनो आड खूब खर टिका केली आनी काजिनो आमकां गोंयांत नाका, गोंयकारांची वाट लागतली, खास करून फुडल्या पिळग्यांची सगळी वाट लागून वतली अशें म्हणून ताणें स्टेटमेंट केला. हांव म्हणटा कितें, जो गरजता है उसको बरसना भी चाहिए. म्हणजे गडगड मारतकर पावसूय पडूंक जाय. ताणें जर अशें म्हणलां की काजिनो आमकां नाका म्हणून तो भायर धांवडपा खातीर ताणें बी खंय पावलां उखलपाक जाय. आनी ती उखलता आसतना ताणें कायद्याची बाजू सांबाळून करपाक जाय, हातूंत दुबाव ना. तर कायद्याची बाजू सांबाळून ताणें तें सगळें पळोवपाक जाय. बाबा तसो ट्रान्सफर आमी एलाव करना आसतना, तांकां परवानगी दिनासतना ट्रान्सफर करपाक जाता काय ना. आनी तें जर गृह खात्याचें जर काम जालें जायत, म्युनिसिपालिटीच्या हातांत एक गजाल आसा म्हणटा ती ट्रेड लायसन्स दिवपाची, व्यापार करपाक तांकां परवानगी दिवपाची. ती बाबा दिता आसतना आडावपा जाता काय ना आनी दिना आसतना रावपा जाता काय ना. दुसरी गजाल, जांकां आदींच दिल्या ते बंद करपाक काडून घेवपा जाता काय ना, हाजी कायद्याची बाजू तपासून मागीर फावो ती कारवाय सुरेंद्र फुर्तादान करपाक जाय. ताणें एकच आतां काळजी घेवची पडटली, म्हणजे कितें ताका फुडल्यान तेको फाटल्यान तेको दिवपी खुबशे आसात, पणजे भोंवतणी आसात ताका, त्या खातीर तो मेयर जाला. म्हणटकीर ताणें जर काजिनो काडपाची कारवाय सुरू केली जाल्यार ताजो तेंको काडून घेवचे ना हाची ताका जतनाय घेवची पडटली. आतां काजिनो वायट म्हणटा तो कित्याक? काजिनोचे खुबशे वायट परिणाम आसात. पयलो वायट परिणाम म्हणजे भ्रश्टाचार ताका लागून वाडटा. काजिनोक सुमार 7 काय 8 कितली सरकारी खातीं लागतात, सगल्या कडल्यान ताका परमिशन घेवचें पडटा. दिसपट्टे काजिनोचो तांचे कडेन संबंद दिसपट्टो येता, तांकां सगळ्यांक खूश दवरचें पडटा आनी त्या खातीर भ्रश्टाचार वाडपाची शक्यता आसता. दुसरी गजाल म्हणजे काजिनो जे येतात ते काळे पयशे घेवन येतात, ते चॅक घेवन येनात. आनी कोणी एकलो दुकलो चॅक घेवन येत, पूण चडशे काळे पयशे घेवन येतात. आनी काळे पयशे घेवन एकदां आसले की मागीर बाकीच्यो गजाली सुचतात. बाकीच्यो म्हणजे गोंयांत शिंदळकी वाडूं येता, गोंयांत ड्रग्स वाडूं येता, गोंयांत क्रायम वाडूं येता, कितें सगळें वाडूं येता. आनी देखून हे सगळे ताजे खातीर जावया एकादले भारतांत खंयच काजिनो ना. आमी सुरू करतकर मागीर सिक्किमाक सुरू जालो आनी सिक्किमाक सद्या चलता. म्हणटकर ह्यो गजाली पळय आसात, ह्यो वायट गजाली काजिनोक लागून येवं येता आनी आदींच त्यो आयल्यात अशें थोडे जाणांचें म्हणणें आसा. म्हणून काजिनो भायर उडोवपा जाय. आतां काजिनोत कांय गूण ना. सरकार कितें म्हणटा, आमी काजिनो जर हाडले जायत आमकां बऱ्या पडटा, कित्याक येणावळ येता, सरकाराक येणावळ येता. ही गजाल खरी, सरकाराक थोडे येणावळ येतात आनी आमी फक्त उलयतात ती येणावळ ऑफिशियल येणावळ, अधिकृत येणावळ विशीं उलयतात. बाकीची कसली येणावळ कोणाक येता ताजेर आमी चड उलयनात. म्हणटकर ही अधिकृत येणावळ खुबशी सरकाराक येतात, तातूंत सरकाराक मदत जाता. आनी दुसरी गजाल तांकां ते म्हणटात, सरकारांतले लोक म्हणटात ते गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळटात. आतां नोकऱ्यो बिकऱ्यो पळय चडशी ती फकाणां, कारण काजिनोत जांकां नोकऱ्यो मेळटा ते चडशे लोक भायले, चलयो जाल्यार खुबशे भायले आसा, हातूंत मेजॉरिटी भायले आसा अशें ते जाणकारांचें मत. गोंयकारूय थोडे आसात. येणावळ पळय आसा न्ही ती येता ही खरी गजाल, पूण येणावळ येवचे खातीर सरकार कितेंय करतलो. फाल्यां समज ड्रग्स ऑफिशियली करात, तुमी टॅक्स घालून भरपूर टॅक्स घालात, भरपूर येणावळ येतली. म्हणून तुमी ड्रग्स एनकरेज करतले, ड्रग घेया रे म्हणून, ड्रग घेया, विकतें घेया अशें म्हणून तुमी परवानगी दितले. शिंदळकी जाय तशी शिंदळकी तुमी सुरू करात, लोकांक टुरिजमाक एट्रॅक्ट जातलें अशें म्हणून, टुरिजम हांगा आकर्शण जातलें अशें म्हणून तुमी शिंदळकीक उत्तेजन दितले, ताजेर भरपूर टॅक्स बसोवन. ह्यो गजाली पळय आसात न्ही त्यो
मातशो ताका एक मानसीक और नैतीक जबाबदारी म्हणटात सरकाराची की तुमकां पयशे जाय, तुमी पयशे उबे करपाक जाय, पूण त्याच वेळार तुमची नैतीक जबाबदारी आसतली की समाजाचे फुडले पिळग्याक त्रास जावपाक जायना, मानसीक त्रास जावपाक जायना, तांचे नैतीक पावंडो जो आसा तो सकयल देंवपाक जायना. देखून हे कसलीय कामां करून येणावळ वाडोवपाचें जे उलोवप आसा तें सरकारान केन्नाच सहन करून घेवपाक जायना. आनी येणावळ वाडटा म्हणून काजिनो आमी दवरला ही विचारसरणी चूक, अशें विचार करप म्हणजे चूक. आनी जाता तितले बेगीन हो काजिनो गोंयच्यान धांवडावपा जाय, लोकांनी बी हे प्रयत्न करपाक जाय. हो जालो आमचो पयलो विशय. जायात जागे आमचो दुसरो विशय आसा आवय भाशेंतल्यान वा प्रादेशीक भाशांतल्यान शिक्षण घेतल्यार वा खंयच्याय भारतीय भाशांतल्यान त्या लोकांनी शिक्षण घेतल्यार तांचे बुद्धीक बऱ्याक पडटा. आनी गोंयांत कोंकणींतल्यान वा मराठींतल्यान शिकल्यार भुरगीं SSC बोर्डांत गोंय लेवलीचेर पयल्या नंबराचेर पास जावंक शकतात अशें स्टेटमेंट आमच्या एका हेडमिस्ट्रेसीन केल्यात. आनी सरकाराक अजुनूय इंग्लीश शाळांक अनुदान दिवपाची चाल जी आसा ती सरकार चालू दवरतलो अशें म्हणून सरकारान स्टेटमेंट केल्या. म्हणजे सरकाराक आवय भास म्हत्वाची, शिक्षण म्हत्वाचें काय राजकारण म्हत्वाचें हो प्रश्न येता. पळयात हो व्हिडिओ. अ आ इ ई मायभाशेंतूच शिकूंक जाय. अ आ इ ई मायभाशेंतूच शिकूंक जाय. शिक्षणांतलें राजकारण केन्ना मेरेन वतलें काय? माध्यमाच्या प्रस्नाचेर फाटलीं 2 वर्सां गोंयांत बरोच बोवाळ चलता. 10वेच्या परिक्षेंत पुराय गोंयांत दुसऱ्या नंबराचेर आयिल्ली अमरजा लाड आनी सुयशा फळदेसायान मात मुळावें शिक्षण मायभाशेंतल्यानच घेतलां. SSC टॉपर्सां भितर मायभाशेंतल्यान शिकिल्ल्यांचो आंकडो चड आसा. सुयशा आनी अमरजा दोगांयनी इंग्लिशेंत 90 वयर मार्क घेतल्यात. आनी म्हाका बोर्डाच्या एग्जामेन 96.5% पडल्या. हांव पयलीं सरकारी प्राथमीक विद्यालयान अळणे बाळ्ळी ह्या स्कुलान शिकतालें आनी थंयच्यान आतां हांव न्यू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट ह्या स्कुलान येयलें. शिक्षणांतले सगळे विशय बरे भशेन समजतात आनी विद्यार्थी सगळ्या परिक्षांनी बरे मार्क हाडटात असो विस्वास न्यू एज्युकेशन हायस्कुलाची मुख्याध्यापक सुप्रिया महाले उक्तायता. म्हणजे प्रामाणीक मत आसा की भुरग्यांनी मुळावें शिक्षण तरी कोंकणी नाजाल्यार मराठी ह्या मातृभाशेंतल्यानच घेवचें जाल्यार तांकां बरें यश मेळटलें. ह्या वर्सा आमचो रिजल्ट 92.18 आयला, 92.18% आयला. आनी तातूंत भितर ज्या भुरग्यांनी पळय चडशीं भुरग्यांनी 15 भुरगीं जीं आमची 90 वयर आयल्या 90% घेवन त्या भुरग्यांनी मराठी नाजाल्यार कोंकणींतल्यानच शिक्षण घेतिल्लें आसा. आनी हें श्रेय म्हाका दिसता तांचे मातृभाशेक लागूनच तांकां मेळ्ळां अशें म्हाका जाल्यार दिसता. भाशा माध्यम आनी अनुदान धोरणाचेर फेरनियाळ घेवंक 31 मे मेरेन खासा समिती नेमपाचें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान विधानसभा अधिवेशनान दिल्लें. हाचेर प्रुडंटान मुख्यमंत्र्याक विचारलें. मुख्यमंत्री म्हणटा मे म्हयन्यान स्टाफ उणे आशिल्ल्यान समिती लांबणेर पडल्या, आनीक 15 लागतली. डायसेसनाचे 139 इंग्लीश मुळावे शाळांक अंदूय सरकारी अनुदान चालूच उरतलें. शिक्षण खात्याचो अतिरिक्त संचालक अनिल पवारानूय अनुदानाचेर हेच सांगलें. इंग्लीश शाळांक अनुदान चालूच उरतलें, मात समिती नेमपाचें खंय पावला ते खात्याक कांयच खबर ना. हेडमिस्ट्रेसीचो तुमी स्टेटमेंट आयकलो. कोंकणी वा मराठींतल्यान शिकल्यार भुरग्यांक त्रास जायना आनी भुरग्यांक इंग्लीश तितलेच बरे भशेन शिकपा येता, सगळे सब्जेक्ट बरे भशेन शिकपा येता आनी भुरगीं वयल्या पावंड्यार पास जावपाक शकतात अशें म्हणून तिणें स्टेटमेंट केला. इट इज कमींग आउट ऑफ एक्सपिरियन्स. तिजे एक्सपिरियन्स तिजो अणभव धरून तिणें तें म्हणलां. आनी त्या भुरग्याचो स्टेटमेंट तुमी आयकला जे फळदेसाय ते सरकारी प्राथमीक विद्यालय बाळ्ळे म्हऱ्यान एक धाकलो गांव आसा, ते गांवांत ते